येतावामी उडा संतोषा सुनिया सुमू तुझा गता स्तुती उडा उल्लासा जीवना मगर भाऊ बहिणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता जेजूच्या कुडी रक्ताच्या दबाजीक परबेच्या संभ्रमी मिसाक तुमकां मोगसो स्वागत मागता ह्या मनाची एका काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया सोम्याची कूड आनी रगत सेवया आनी सोम्या बरी आमी संतुश्ट जावया हेचे दिसा हे मिसाचें बलिदान देवान आपणा केल्या उपकारांक अर्घ जावन मिस भेटयता लरिसा आनी रेचल सांगतीस संपिगे देवतीन जॉन सांगतीस जत्म्या मिसिता रोनाल्ड सांगतीस आनी कुटाम संपिगे तांचेर ते बसोत मागया आम्हा समेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयला सुडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगाच्यानो एका कुटुंब स्पिरिताच्या बांदान सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावं आमी सोम्याचे वेदी बोवारी सांगाता जमल्या आज जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची परब आचरण करता आयची देवस्तुती सोम्याची कूड आनी रगत सेवन सोम्या बरी जावं आपोवणें दिता सोम्याचे मांस आनी रगत आमच्या सस्नीक जिविताक आदार जेजूची फाटलो उदार जाल्ली आमी हें खाण सेवन सोम्या जेजू बरी जावं जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया सोम्याची कूड आनी रगत सेवन आमी जेजू बरी जावंक देव स्वादार कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना ही मिसाच्या बलिदानान पवित्र बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया हांवें भेटोवचें मिसाचें बलिदान कितें म्हणून बरें करून समजून आसतना जायते फावटी भेटोवन आमच्याच कॅस्तीक आमी कारण जाल्ले आसा सोम्या लागचें मोगसाणें मागया ती कॅस्त म्हजेर वा म्हज्या कुटुंबाचेर पडना जावं दी म्हूण मागया सोम्याची काकुळत कृपा जुळून घेवया मगळा जेजू तुजी कूड आनी रगत तुवें आमकां दिल्लें वर्तें देणें पूण तें कितें म्हूण समजून आसतना जायते फावटी आमी सेवन ताका अपमान केल्लो आसा ह्या मुखांत्र दूख दत्ता बुकसाणें मागोन म्हणटा ओडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय ओडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय तुजी कूड आनी रगत आमच्या आत्म्याचें पोशण जिविताचें ओट्टो आदार पण जायते फावटी सोम्या ह्या कुडीक रगताक फावो तो मान दिनासतना बेश्टेच आमी सेवलां आनी मुखांतर आमी तुका दुखयलां पश्चातापोवन बुकसाणें मागून म्हणटा उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय ओडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय तुजी कूड आनी रगत आमच्या सगळ्या जिविताचें नंदन दिवचें करचें हातेर पण मगळा सोम्या त्या कुडीक रगताक आमी अपमान केला ना फावो आसून तो सेवला कितें म्हूण समजून आसतना तो स्विकार केला ह्या मुखांतर आमी आमकांच गुन्यांवकार करून तुजे मुखार आमी नालिसाय पडल्या पश्चातापोवन बुकसाणें मागोन म्हणटा हांव सोम्या उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय ओडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकुळत दाखय तकली भगवंत देवाची काकुळत आमी मागया सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं
आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. महिमा 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 देवा उंचली आणि शांती उच्च इष्टा सुसरी सर्वेस्पुर देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदांत देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. सुमियान जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सुमियान जेजू देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळत. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे. ही त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्त एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. इकडे बोरदोळे दांपी आमच्या गरजांती ते समा खातीर आमी मागया. ती तुझ्या कुडी रक्ताची कृपा आनी सकत निरंतर आमच्या कुडींत वळशें मागया. सुमिया जेजू क्रिस्त आमच्या सोडवून दरा तुझ्या कश्टा मरणाच्या उगडासाक अजापांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडून दवरलाय. ह्या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाची थान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक भरूं. हें तुज्या नांवान आमी तुजे लागीं मागता. जेजू जो बापा सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेताय आनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सालेमाचो राय आनी परमोन्नत देवाचो याजक मेल्किसेदेक अब्रामाक उंडो आनी दाका सोरो हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो, परमोन्नत देव सर्ग संवसाराचो रचणार अब्रामाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सदैव जावं परमोन्नत देव ताणें तुज्या दुस्मानाक तुजे अधीन दिल्यात आनी अब्रामान आपणे स्वाधीन केल्ल्या सर वस्तूंचो दांतलो एक वांटो मेल्किसेदेकाक दिलो. देवाचे उतर. मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक याजक. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक याजक. मुझ्या सोम्याक सर्वेस्परान सांगले वस्तू म्हज्या उजव्या पाडाव कर तुझ्या वैरी तुझ्या पांयां तळा
हांवें गालीस तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सस्नाग्यास तुझे राजवडकची पदवी सियोनात सर्वे स्पर्धुका दितलो म्हणून तुझ्या दुस्माना वयर राजवट चल तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सस्नाग्यास तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे सस्नाग्यास सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसप. भावा भयणीनो, जे कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेसून तो परदीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासून दिवची, हे म्हज्या उगडासा करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पोवटी ती तुमी पियेतात तितले पोवटी ते म्हज्या उगडासा करा. कित्याक जितले पोवटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पोवटी सोम्याचें मरण तोयसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. अंश तो सर्गिंतां देवोन आयलोलो जीव उंडो म्हणटा सोमी उंडो खाता तो सासनाक जिये तोलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पोट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू देवाच्या राज्या विशांत लोकां लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज असलेल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. तितल्यार सांज जायत आयली. 12 जण धर्मदूत ताचे सरसी येवण म्हणाले, आमी हांगा एक सुरे सुवातेर आसा, देखून लोकां जम्याक तूं दंड सोडू. भोंवतणीच्या हळ्यांनी आनी भटांनी वचून जेवणांनी बिडार बी मेळटा जाल्यार ती सोदूं. जेजून तांकां सांगलें, तुमीच तांकां कांय पुनी खावंक दिया. सिसांनी ताका जाप दिली, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो शिवाय हेर कांय आमचे लागीं ना. नाजाल्यार आमी वचून ह्या जम्याक म्हूण काणमोलाक घेजय जालें. दादले सोडवणे 5000 जातीर म्हणीत. तवळ जेजून आपल्या सिसांक सांगलें, लोकांक सुमार 50-50च्यो पंक्ती घालून बसया. तांणी तशेंच केलें आनी सकाळां बसयलें. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिस्त लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोडन लोकांक वांटूंक सिसा लागीं दिलें. सक्कड लोक खावन दोशी जालो. सडीत उरलेले कुडके एकठांय करतना 12 दालीं जातीत. ते तांणी भरून काडले. देवाचें उतर. वाखाणी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्ती म्हणजे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, याजक तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. याजक तूं सस्नाच्या कंतर आसा. आमी याजक कीर्तनांत आयकल्लें. याजक तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो.
याजक तूं ससनाच्या ससनाक. म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो याजक कितें करता? याजक देवा आनी मोद्या मदें, देवा आनी मनशां मदें एक मध्यस्थ कसो आसा. लोकां लागचीं दानां घेता, देवाक बलिदान भेटयता आनी लोकांच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर होम बलिदानां भेटयता. याजक देखून देवाची काकूळ तो मनशा कुळांत देवोन येवंक एक याजक भोव गरजेचें म्हणलें सत हेचें पयलें वचप आनी हेचें किर्तन आमकां विवरिता. मेल्कीजदेक तुमी ह्या मेल्कीजदेका विशांत आयकलां. उत्पत्ती पुस्तकी ह्या विशांत उल्लेख करता आनी हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्री ह्या विशांत आमकां म्हायती दिता. मेल्कीजदेक कोण? मेल्कीजदेक सालेम गांवचो राय. सालेम गांवचो राय परमोन्नत देवाचो श्रेश्ठ याजक म्हूण ताका वलयताले. ह्या मेल्कीजदेक खंय थावन आयलो कोणूच नेनात, खंय गेलोय कोणूच नेनात. ना तसो जल्म नेनात, ना तसो मरण नेनात. तो खंय थावन आयलो खंय गेलो हें कोणूच नेनात. पूण सालेम गांवचो राय श्रेश्ठ याजक मेल्कीजदेक आसतलो म्हणल्यार रुजवात अब्राहम. अब्राहम ताचें झूज जावन फाटी येता आसतना मेल्कीजदेक ताका मेळटा. मेल्कीजदेक मेळटा आनी ताणें आपणायलेल्या सर वस्तूंच्या दांत एक वांटो मेल्कीजदेकाक काणीक जावन तो अर्पिता. पळया अब्राहम ताच्या झुजांत मेळलेल्या दांत एक वांटो सगळो मेल्कीजदेक तो अर्पिता आनी ताका मेल्कीजदेक एक आशिर्वाद दिता. अब्राहमाक आशिर्वाद दिता. पळया अब्राहमस आशिर्वादाचो बापय. अब्राहमस एक आशिर्वाद. ह्या आशिर्वादाक आशिर्वाद दितलो श्रेश्ठ याजक मेल्कीजदेक तो देवाचो याजक. सालेम गांवचो राय. ना आरंभ ना अंत. आनी हे म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हेंच याजकपण जेजू घेता. जेजू एक श्रेश्ठ याजक मेल्कीजदेकाच्या वर्गाचो म्हळ्यार ना आरंभ ना अंत, जल्म नेना मरण नेना, सगळें अल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत तेच श्रेश्ठ याजक कितें करता? श्रेश्ठ याजक परमेसोल्ल्यांत आमी पळयता. श्रेश्ठ याजक कितें करता? लोकांच्या फातकाच्या फारीकपणा खातीर होम बलिदानां भेटयता. एका पाडक्याक वा एका पाड्याक जिवेशी मारचे वेदीचेर ताचें अर्दें रगत वेदीचेर शेणोवचें आनी अर्दें रगत आयदनांत भरचें आनी तें रगत अर्दें आयदनांत आसलेलें लोकांचेर शेणोवचें आनी लोकांच्या पातकाच्या बारीकपणाचो गुर्तू तो आनी देवाच्या काकुळटीचो आदार. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पातकाच्या फारीकपणा खातीर असली यज्ञ बली भेटयताले जुदेव धर्मांत. पयलें ते देवळान मात भेटोवची आसली, आतां जुदेवांक देवाळ ना, देखून तें बलिदान भेटोवंक जायना. म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो पण जेजू क्रिस्तान कितें केलें? खंयच्याच बोकडेचें जावं दी, खंयच्याच पाड्याचें जावं दी, खंयच्याच पाडक्याचें रगत घेतलें ना. ताणें यज्ञ भेटलो, ताणें ओंबली भेटयली मनशाच्या पातकाच्या सोडवणे खातीर, पातकाच्या फारीकपणा खातीर ताणें बलिदान भेटयलें. कसलें बलिदान? आपणाच्याच कुडीचें, आपणाच्याच रगताचें बलिदान भेटयलें. आपलेंच रगत ताणें वारयलें, आपलेंच रगत खुर्सातोन लोकांचेर शेणयलें आनी हो जावन आशिल्लो गुर्तू मनशाच्या पातकाच्या फारीकपणाचो. देखून जेजू एक श्रेश्ठ याजक. लोकांनी हाडलेलीं दानां ताणें घेवनात, वा बोकड्याचें वा पाड्याचें वा पाडक्याचें रगत ताणें घेवना, बगार आपणाचीच बली भेटयली. देखून तीच पास्काची शेळी तो जालो. देखून पास्काचें परब जुदेव लोक आचरण करता आसतना एक शेळी तलास करताले आनी तो ऐन वेळ पावता पर्यंत ती बरी करून पोस करताले आनी नेमी आसलेलो दीस येताना ती शेळी मारताले. ताचें रगत घरच्या उब्या आनी आडव्या
खुंट्याक शेणयताले आनी ताचे मांस कुडू भाजयेन खाताले. आनी हांगासर जेजू हें पास्काचें जेवण सगळ्या संवसारा सांगाता करता आपणाचेच बली भेटोवच्या मुखांत आनी आपणाचेच मांस आनी रगत दिवच्या मुखांत तो हें बलिदान भेटयता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें, दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें जेजू क्रिस्तान कितें केलें. ताणें निमाण्या जेवणार पळया आपूण मोरोंगेच्या आदले दिसा 12 जाणां शिसांक सांगाता घेतलें आनी ताणें पास्काचें जेवण सांकेत रितीन फाल्यां हांव कितें करूंक वेसो आसा त्या आदल्या दिसा ताणें केलें. सांजेच्या जेवणार ताणें केलें आनी ताणें कितें केलें, उंडो घेतलो देवाक अर्गां दिलो आनी तो मोडलो आनी शिसांक दिलें आनी म्हळें घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड, घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड आनी ताणें दिली. ताच्या उपरांत ताणें वायनान बरयली काल्स घेतली आनी म्हळें घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स, जितले पावटी तुमी ती पियेतात तितले पावटी म्हज्या उगडासाक करा. जितले पावटी तुमी उंडो खातात आनी काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचें जेवण सोम्याचें मरण तुमी येसर तुमी परगट करतले. ओ आमकां एक अवकाश आपोवणें जेजून दिलें ताचें बलिदान भेटोवच्याक. देखून तो वळतोन आज पर्यंत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयता. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत उंडो आनी वायन आशिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत जावन बदलता आनी तें आमच्या आत्म्याचें पोशण जाता आनी हें आमी अत्रेगूंक राख्यो, हें आमी सेवंक अत्रेगून आसा हांव म्हणलें सत आमी जाणाव. कितल्याशा वर्सां तावन म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मिसाचें बलिदान जावनूच आसा. पयलें कोंकणी भास नासली, लाते भाशेन मीस आसलें, लाते भाशेन आमकां कांय आमच्या मलगड्यांक अर्थ जायनासलें. पूण सुकोन आसतना मिसाक येतलीं, सुकोन आसतना. आतां जे बरें बरें मारोग नात, बरी भासां नात, वाहनां नात, खंय थावन आतां जे बरी मेटा इगर्ज्योय नात, खंय थावन फाय वाटेनी त्या रानांतल्या मोल्यांतल्यान थोड्यांतल्यान वळांतल्यान थोडांतल्यान न्हंयतल्यान उतरोन संख्ये पांपाळ्ळी आनी उतरोन लोक मिसाक येतालो आनी मिसागेचे म्हळ्यार लोकांक व्हडली भक्त आमच्या मलगड्यांची व्हडली भक्त. आदले दिसा बरी न्हांवन माथ्यार म्हणी न्हांवन माथ्याक तेल म्हणी माकून असल्यांतलें बरें पुडवें, असल्यांतलें बरें शर्ट, मागीर ताका एक शोलो म्हणी घालन, असल्यांतलें बरें कापड न्हेसोन, कांयली बरीं फुलां माळन अपुरबायन येतालीं मिसाक येतालीं. मिसांत बरी करून वांटिली जातालीं. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कुमगार सेवच्या फुडें तीं उपास करतालीं, उपास. आतां आमी तीं वडा खाता, सांबार खाता, परतून हांगा कुमगार खाता, आमकां गुतूच ना. इडली सांबार केलो हांगा कुमगार काण गेलो, कुमगार कितें म्हूण आमकां गोतू ना. व्हड राशी पोट भरल्यार पयलें तशें ना. कितलो उपास करूंक आसलो, उपास करून भोंवते परी येवन दिंबेर पडोवन जीप भायर करून कुमगार काण घेताले. पळय कितली भक्त. एक चूर फातक आसा म्हूण भोगलें जाल्यार, एक वायट केल्ली करणी भोगली जाल्यार कुमगार काणें नातली. कुमसार जाता पर्यंत कुमगार काणें नातली. आतां तसलें पवित्रपणूच ना. कळ्ळें गी? मिटींग जालें, पोट भरून केलें, आयलीं आनी सगळें येवन कुमगार काण गेलो. न्ही गी? धांवन येवन कुमगार काडोवचें, धांवन येवन कुमगार काडोवचें. भुरग्यांक हांडयेर धांवन येवचें एका हातान कुमगार काडून धांवन सोदता फाटीं. कितें पवित्रपण कुमगाराक आमी दिता. तें जेजूचें मांस म्हूण आमी स्विकार करता, समजता, वा फॅशन जावन काण घेता तें फॅशन. ह्या इगर्जेंत तुमी फाटले 1 वर्स जावन भोव रुपयान कुमगार काण घेतात. जेजू मस्त खुशी जायत, म्हाका फावो तो मान दिवन कुमगार काण घेतात. थोडे कडेन पळयल्यार कुमगार काडूची रीत अशें काण घेवचें, वाटेर येताना काडून तेचें कालें म्हूण गोतू ना. मूठ धरची, मूठ त्या मुठींत येदो व्हडलो तुवालो किरमे पिळिल्लो आनी त्याच तुवाल्यांत काण गेलो. थोडे त्या हातार पळयलें आय लव यू डार्लिंग म्हणून त्याच दवरलो वयर, ताचेर कुमगार. कितलें मेळ्ळें, मेहंदी आनी पुरो घालची. आयली बांक पुसलो, आतान बांक पुसलो, धूळ आताक लागली, बसली, त्यात हात दोन कुमगार काण गेलो धुळेंत. वर्ष मागेली ते वचून ते टॅपा पुडले, हे पुडले, परतून त्यात तातान कुमगार काण गेलो.
खंय आसा पवित्रपण खंय आसा हांव कितें सेवता म्हणलें म्हाका कळिता सागी म्हणलें आमी समजूंक जाय मालगड्यांचो भावार्थ आनी म्हजो भावार्थ खंय आसा जेजू क्रिस्ताचे कुडी रगता कितले समर्पीत आमी आसा म्हणलें आमी समजूंक जाय संवसार बदलला म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो संवसाराची साल समकण बदलल्या आमची जिणेची रीत बदलल्या पूण पवित्र एवकरिस्ताचें पवित्रपण बदलोंक ना उडास दवरिजे संवसार बदलला आमचे जिणेची साल बदलल्या आमची जिणेची रीत बदलल्या आमचे फॅशन बदलला आमचे स्टाईल बदलल्या खाणाची रीत बदलल्या जावंक पुरो पूण एवकरिस्ताच्या जेवणाचें पवित्रपण बदलोंक ना म्हणलें सत आमी मतीन दवरूंक जाय बिलकुल तें सत उडास दवरिजे कोण पळय ह्या एवकरिस्ताक फावो तो मान दिना गौरव दिना तो आपली केस्त खाता आनी पियेता म्हणलें सत आमी मतीन दवरूंक जाय सांग पावलो कुरिंदरां बरयलें पयल्या पत्रांत अध्याय 11:27 स्पश्ट म्हणटा जो कोण फावो नासतना उंडो खाता आनी कालसींतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता केस्त खाता आनी पियेता केस्त खाता आनी पियेता म्हणजे मग भाव भयणीनो आमी सेवचें उंडो आनी वायन आसा पळय तो ऑर्डिनरी उंडो आनी वायन न्ही म्हणून उतीं दवरिसे ते सुमयेचें अजनपण ते सुमयेचें मांस आनी तें रगत तें भेटोवंक तुमी येतात पळया कितले कश्ट जाले रे आयताराचे मिसाक तुमी येतात आमची मालगडी येतालीं बाय वाटेन येतालीं आतां आमी येता इगर्जेन बसता कित्याक येता आमी येता जेजूचें मांस आनी रगत सेवच्याक येता मिसां ऑनलायनीन मेळटा शर्मा ऑनलायनीन मेळटात पूण कुमगार ऑनलायनीन मेळटाय मेळना तो सेवचे खातीर आमी हांगा येता ते कितें म्हूण आमी समजता पूण तो फावो तो मान आनी गौरव दिवंक सुकता पळया सुकता सुमयाक आमी राखोवंक करून नजो थोडे पटी थोड्या इगर्जेनी आसा कुमगार वांटून जाल्या उपरांत पाद्र्यापान कोयराचे पळयचे खंय गेल्यांत येतात घेयनात मागीर गांवन आसात मागीर लास्ट पाद्र्यापान हांगा दवरल्या उपरांत जावन येतात तशें न्ही तुवें आयतें राखोवन रावचे सोम्याक स्विकार करच्याक अत्रेगून आसा जाय फावो ती तयाराय करी जाय फाल्यां मिसा वचोंक वता देखून आयच्या दिसा सावें फाल्यांचे मिसाची तयाराय करी जाय तो हांव सेवंक फावो न्ही गी म्हणल्यार हांवें म्हाका विचारूंक जाय ना जाल्यार कुमसार जाय आनी उपरांत कुमगार घे जाय फावो तो उपास व्हडलो उपास म्हण न्ही फावो तो उपास कुमगार सेवता पर्यंत कांय ना पोटाक म्हणलो एक निर्धार करी जाय आनी तो भक्तीन आमचे जिबेर सेवे जाय हांव ल्हान आसतना आमकां जिबेर तूं कुमगार सकणांक न्ही ऑप्शन नासलें मागीर उपरांत खंयच्या गांवांत आफ्रिकाच्या गांवांत एड्स पिडा आयली देखून पापसेबान थंयच्या गांवाच्या लोकांक मात दिल्लें उपरांत तें सगळें बदललें सगळ्यांनी मागीर आतां दिवंक सुरू केलें पाद्रापाकी सुलाभ लोकांकी सुलाभ जालें पूण जेजूक मात्र कश्टांचें जालें जायते जण कुमगार बलसान घालून गेल्ले आसात जायते जाणांनी कुमगार काण घेवन काणयेच्या खंड्यान गेल्ले आसात जायते जाणांनी कुमगाराक अखमान केल्लो आसा हातान दिल्ल्यान पूण जिबे दिल्ल्यान कांय करूं जायना तो उदक जाता पोटा भितर वेता म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो देखून हांव सांपावलो म्हणटा जो कोण फावो नासतना उंडो खाता आनी एकालसींतले पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता देखून तुमच्या मदें जायते जण पिडेस्त जाल्यात अस्वस्थ जाल्यात आनी जायते जण मरण पावल्यात म्हणटा तो देखून कितें करी जाय तुमी येशूच्या फुडें पश्चात्तापावा बक्षणे मागा कितें म्हूण समजया आनी उपरांत तो सेवा भक्तीन सेवा आनी तुमी जियेतल्यात वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज सोम्याच्या कुडी रक्ताची दबाजी परब आमी आचरण करतना सगळ्या म्हज्या जिवितांत हांव कितल्या मापान सोम्याक स्विकार करता मलगडो पाद्र्या हांगासर आसा पाद्र्या थोडे पटी मिसां बसले वेळार कुमगार जिबेरत काण घेता हातान काण घेना ती भक्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तें पवित्रपण कित्याक हांव पाद्र्याप सगळें आसूं वयर आसूं जेजू त्या उंड्या रुपी आसा हांव ताका भक्तीन स्विकार करतलो पण म्हज्या मोगाची ती भक्त थोडे पटी आमी कितें जाता हांव पाद्र्याप जोर करता देखून ह्या फिरकेजेंत आमी जिबेर कुमगार काण घेता पाद्र्या पळयता न्ही दुसरे व्हडल्या फेस्ता गेल्ल्या वेळार दुसरे मोरना गेल्ल्या वेळार आमी हातान काण घेता म्हळ्यार तीं जेजूचें पवित्रपण आमकां कळना तशें जावंक नजो जेजू कोण जेजू कितें जेजूचें आजारपण कितें जेजूचें पवित्रपण कितें म्हणलें आमी स्वस्थ रितीन समजूंक जाय
ललान संगती म्हज्या मोगाच्या बाबांनी, ललान संगती. पूण ह्या ललान संगतींनी आमी वर्तेपण आपणावंक जाता, वर्तेपण आपणावंक जाता. थोड्या शहरांच्या फिरगेरीचेर पळय गेल्यार कुमगार घेवची रीत तुमी पळया, कुमगार असो अकमान पळया, पळया कितें म्हूण समजनासतना वोट्रा अशी आयली काण गेली गेली. पळया क्रिस्ती भाव भयणी तांच्या मंदिराक वता आसतना थंयसर तांणी देवकांची भक्त, तांणी तांच्या प्रसादा म्हणटात पळय ताका दाखोवची भक्त कितली अपरिमीत. पूण आमकां खंय आसा, आमकां खंय आसा? आमकां आमची सोबाई, आमकां आमचें अंतस्त, आमकां आमचें ओडपण तें गरजेचें. क्रिस्त जेजू तें गरजेचें न्ही. तसलें चिंतप. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र कुडी रक्ताची परब आमी आज आचरण करतना ह्या जेजूची कूड आनी रगत कितें म्हणलें आमी समजूंक जाय. देखून भुरग्यांक कुमगार दिता आसतना कांयली समजून आयल्या उपरांत कुमगार दितात वय की न्ही. बावतिस्म ल्हानपणांत दितात, ल्हानपणांत दितात, पूण कुमगार दिनात. कित्याक म्हळ्यार त्या भुरग्याक समजोवचें जेजूची कूड आनी रगत म्हळ्यार कितें म्हूण समजोवचें. मांस आनी रगत तें कशें जाता म्हूण समजोवचें. पळया पवित्र आत्म्याच्या येण्या मुखान जाता. बापा करूस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांत अडवून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. रगत कूड आनी रगत. स्कॉटलँडाक गेल्लो आनी थंयसर मिस बडयता आसतना थंयसर स्कॉटीश मस्त लोक थंयसर येता, दिंबी घालता, आतां तशें धरन जिबेर कुमगार काण घेता. म्हाका शॉक. आमची साली आमच्यांक ती भक्त ना, स्कॉटीश लोकांक आसा. हांव इंडियन, ती स्कॉटीश. हांवें मिस पेटलेले कुमगार म्हणटाना दिंबेर आतां अशें धर दिंबेर जीब घालना, जीब घाल कुमगार घाण येतात म्हज्या मोगाच्या भाव म्हण. कित्याक म्हळ्यार ती जाणांत हांव सेवंक येता कितें, हांव स्वयंक येता उंड्याचो कुडको न्ही, हांव स्वयंक येता जेजूचें मांस आनी रगत, सोम्याचें समर्पण. आनी हाका आमी फावो तो मान गौरव दिलो जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो उरलें खंयचेंच आमकां नाका. उरलें सगळें आमच्या पोत्यांत बोल्सांत अटापणीत भरता. देखून पळया आमचें सगळें जिवीत मिसाच्या बलिदाना वरवीं जावचें वय की, जेजूच्या कुडी रक्ता वरवीं जावचें वय की. आमी जल्मल्या उपरांत ओलें जाल्यार न्ही गे, कुमगार जालो जाल्यार, क्रिस्मस जालो जाल्यार, आमचें कांय खाजर जालें जाल्यार, आमच्यो कांय शिबल्यो जालो जाल्यार, आमच्या घरा कांय बरीं खारीं जालीं जाल्यार, आमचें मरण जालें जाल्यार, मरणाची मिसां जालीं जाल्यार पळया मिसा वरवीं, मिसा भायर आमचें कांय ना. जेजूच्या कुडी रक्ता भायर आमचें कांय ना. आमी जियेतांव जाल्यार जेजूच्या कुडी रक्ता वरवीं, आमी मरतांव जाल्यार जेजूच्या कुडी रक्ता वरवीं, आमचें सगळें जिवीत चलता जेजूच्या कुडी रक्ता वरवीं म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून थंयच आमचें जिविताचें संपूर्ण आदार, संपूर्ण बळ, संपूर्ण सकत, संपूर्ण पोशण आनी हाचे भायर दुसरें ना. देखून हाका फावो तो मान आमी दिवन आमी मिसाचें बलिदान भेटयचें. हाका फावो तो मान आनी गौरव दिवन आमी त्यो सेवचें. हेचे दिसा कुडी रक्ताची परब आमी आचरण करतना एक निर्णय करया, एक निर्णय करया. कितें म्हूण समजनासतना हांवें तो सेवचो न्ही, कितें म्हूण समजून हांवें सेवचें, पवित्रपणान सेवचें, फावो आसून सेवचें प्रयत्न करया. आनी तवळ आमी सोम्या बरी जिवंक शकतले. हांव असलें जिवी जिवंक सोम्या आमकां आदार दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. एक घडी बोर आमी दोळे धांपया. उबी रावया. तरी एका देवात ह्या सुलामचो बावर तूं सारया सगळीं सांगता एकाच देवाक सत म्हणटा. सर्गाने पृथ्वीचो दिसच्या आनी नादिसच्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सत म्हणटा. देवाचो एकलोच पुत्र सर काळात बापातान जन्मला, देवातान ते उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान सल्लो तो करो दे, पोतान सल्मला तकर सुना बापाच्या सई बसो
ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशां बसोत आनी आमचे सोडून बसोत सरकार तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कर्म्याची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसत 5 बिलां काल ताका कुर्सार मारलो ताणें क्रिस्त मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या आसत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदाता आरतो बापा आनी पुता तो निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले सभेक सत म्हणटा पदकाच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वासून रावता ह्याच विस्वासान आनी बवरतान आमची मागणी आमची गरजो त्रिएक देवाच्या पांयां दळा आमी समर्पण दिवया. मोगळा बापा पवित्र सभेच्या मणियारांनी आपणे बेटोवचे तुज्या पुता जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान खरेपणी बेटोवंक आनी आपल्या ताब्यांत आसच्या लोकांक जेजूच्या कुडी रक्ताचें पवित्रपण भोगूंक आनी संभ्रमूंक आदर दिशें कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या राजकी धार्मीक लायक मुखेल्यांनी आमच्या देशांत बुकेवच्या आनी तानेवच्या दुर्बळ लोकांची तान आनी भूक थांबोवचे दिशेन वावरूंक जाय अशी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेंतल्या समेस्त भावार्थ्यांनी येवकरिसाच्या बलिदानान म्हणजे जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवन तें कितें म्हूण समजोवंक आनी ताका फावो तो मान आनी गौरव दिवन सेवंक जाय अशी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी येवकरिस्त बलिदानांत क्रियात्मक रितीन वांटेली जावंक आनी सोम्याच्या कुडी रक्तातय बरवसो सोडोवंक आनी आपल्या जिवितांत येवच्या सर्व संकश्टांचेर समस्यांचेर सयत व्हरूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी ह्या मिसांत वांटेले जाल्ल्या आमी जेजू क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ताच्या बोळान भरून सोम्या सारकी जावंक आनी आमचे बोवारी आसच्या भुकेल्या आनी तानेल्या लोकांचे कश्ट पळोवन तांची भूक आनी थान बागोवचे दिशेन वावरूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी बोरदोळे दंपी आमच्या कसकी गरजां खातीर मागया जे कितें कोणाक मागता बसयला सुगड आसकड्या संवसारांत झुजाची मोडां आसच्या सर राष्ट्रांचेर सुमेची काकूळ कृपा देवोन दी म्हूण मागया. इस्रायल इराण अमेरिका इत्यादी राष्ट्रांमध्ये शांती स्थापन जावन दी. परगांवांत असलेल्या आमच्या भाव भयणीक कांयच वायट घडनासतना सुशेग पावस जावं दी कामान भद्रती पावस जावं दी सर्व वायटांतली विघ्नांतली निवारण दी म्हणून ह्या संदर्भार आमी मागया. सर्गीच्या भोवमोगाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपणाचेंच बलिदान करून आपलें स्मास आनी रगत मनशा कुळाक मनशाचें पोशण कशें जावन दिलें ताका फोव तो मान आनी गौरव दिवन दिसपट्ट्या ह्या बलिदानांत वांटेली जावंक आनी फोव ते रितीन तें सेवन सोम्या बरी आमी जावंक जाय अशी कृपे दिनी आमचे थंय वळय म्हण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सगळं ससनाच्या ससना देवा माझ्या भाव बहिणींनो म्हजेनी तुमच्या तांतले पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देव मागतात असले जावं म्हणून मागाते जेजूच्या आणि आमच्या भौमोगाळ बापा तुझ्या पुताची आज्ञा पाळून ओ एकवट असो आणि शांती सो कुणा गोवांसो उंडो आणि दाकांसो वाईन आम्ही तुका ओपन दिता जसे जायत्या कणासो एक उंडो आणि जायत्या दाकांचो एक वाईन आम्ही करून घेता तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेत सांसो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जाय सो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस पर तुमचे सोवे आसोंग आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्याचो संसार सरापर्यंत सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्या जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उगडास घडून दवरलो आपल्या धर्मदूतां बराबर निमण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून कतनातलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटोवणी केली अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाकणणेची भली यावत त्या संस्कारान तूं तुज्या परजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय हे तरेन एकच पृथ्वीच्या सगळ्या मनशाक कुळा एकच बाबार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकच प्रिती मोगान एकवटायताय देखून आमी तुज्या कुरपेची कोटसाण साकोन पुनर्जीवन जेजू सारकी जावच्या या विचित्र जेवणा वांटो घेवंक लागीं सरता आनी तिच्या सर्गींच्या दुतां सांगाती प्रितुमे निरंतरी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस मोर्तो सर्गनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका Ooh.
भो पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो म्हणून आनी वायन आसलें जेजूचें मासरेर गजान बदलचे पवित्र आत्म्याची भोव पवित्र घडी कितें म्हूण समजून पवते परी ह्या पवित्र कुडी रक्ताक मान दिवंक आमचे जिवीत समर्पीत करूंक जाय अशी कृपे देणी मागे बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका नव्यान दिन वाचलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परीन जेवाण जात ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचे हे रगत तुमचे पासत पातकाचे बोगसाणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात bawartaso gutu pergetuya बापा जेजूच्या मरण सोनी पुनर्जीवन स्वामी भक्तीपणी उडास करता आणि जिवीत उंडो आणि सोडूनीची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या आमी समेस्ता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या संवसारांत विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या लिओ चवथो आमचो पापा पिटर पॉल आमचे गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरूंक मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां तुजी स्थगतीन अंतरलेल्या समेस्ता तुजे परजडीत मुखार मळपणूक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरी देवाच्या माये संगती तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमेन आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची आजना मतीन दवरून आमी सेवतो तें कितें म्हणलें पवित्र परी समजून फवतो मान आनी गौरव दिवंक सेवच्याक आनी सुम्याक आमचो कर घेवच्याक
देवा स्वादार आणि कृपा मागून सुमेन शिकलेले मागणे भक्तीन हातोबान सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे रास आमकां येव तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां शितां तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनुवरांतले पिडिशिडेंतले आमकां निवाद देखुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शांत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय जोडके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माय मग असो एकवट असो गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आमा समेज तांच्या मोगान बरोवन मनीसान ह्या संवसार येयली मनशाच्या सोडवणे खातीर मनशाच्या पथकांच्या फरीकपणा खातीर आपलें मास आनी रगत मनशा कुळाक काण जावन दिल्ली पिवन जावन दिल्ली हे कुडी रक्ता फवत तो मान आनी गौरव दिवन समेयाक आमचो करून घेवंक आमकां आपोवणी दिता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी समेया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या कांय सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुड रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं आमेन क्रिस्ताच्या जेवणान भाग आमी घेवया काळजांती वाशी मोना
सौम्या करगा दिव्या येण्यापासून ताच्या मोगापासून तुझ्या उकातासो बहुल्या उकारी काळजा दिनवाशी मोना सौम्या करगा दिव्या देव्यापासून ताच्या मोगापासून तुझ्या उकातासो बहुल्या दयेन आमचे तै सौम्या आयलाय येण्या तुझ्या आमकां दादोस केलाय सर्गी काळान आमचे पोषण केलाय मोगान तुझ्या आमकां एक केलाय उपकारी काळजान दिनवाशी मनात सौम्या हरगा दिव्या देण्यापासून ताच्या मोगापासून गुरुत्य उपकार तसो बहुया प्रार्थुया बापा आमच्या भोवमोगाळ देवा सासणीक तुझ्या दैवीक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय हो दीस पावस तो दीस पावस सर मैपासान तुझ्या भुरग्यांक वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्या उतरावर त्या सुखाचे सुफळ कुणा जेजूच्या मली खूड आनी रगत तूं आमकां दिताय दिनवासी काळजान या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक तुवें बसयलेल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं बशा सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वसोन या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूच्या कुडी रक्ताच्या या संभ्रमी मिसान वाटिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक हांव बागी संतोष प्रीत सोम्याच्या कुडी रक्ताच्या फेस्ताचे परबी बाटयतां आनी तुमकां सर्वांक सोम्याच्या कुडी रक्ताची कृपा आजून दिवन मागता ह्या मिसान वांटिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं नमान बळोक जेजू रोजारी सैबिनी बगेन गुरुसाचे कृपेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मोगाचे न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळोक जेजूचे पुनशेत अलंकार फादर मेलविन हांव तुमकां प्रणाम अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगेचें आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात
जायत्यो भक्तीक ह्या पुंतळाक हांगासर येता पळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुंतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुंतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुंतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुंतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूंक आमी तुमकां आपोवणें दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर कणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत. दिव्यवाणी